प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 20वा विस्वर, वोड 1 आनी 2 आनी 11 ते 18 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 1 and 2 and 11 to 18. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सातोळेच्या पयल्या दिसा मारी मागदलेन भोव सकाळीं आजून काळोख आसतना समाधीशी येयली. तिणें समाधी वेलो फातर काडलेली पळयलो. म्हणून सिमोन पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसलो थंय वचून तिणें म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकलो. पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावन रोडटाली आनी रोडटाना वळो घालून समाधींत पळय जाल्यार धोवी आंगावळी न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें पळयले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तोकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रोडटाय? तिणें तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नोकलो. अशें म्हणल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळय जाल्यार तिणें जेजूक थंय उबो आसलो तो पळयलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रोडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून वतली. जेजून तिका म्हळें, मारिये. तिणें वळोन जुदेकारांचे भाशेन ताका वळून राबोनी म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावो नाका. हांव अजून बापा सुरशी सोडूंक ना. ते बदलेक म्हज्या भावाशी वचून तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारी मागदालेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन मारी मागदलेन जेजूच्या समाधी कडेन वेता. आनी बाबणीनो, आयज इग्रोजमात ह्या व्हडल्या शिसावर आयज नियाळ कोत्ता, म्हणजे तिका मान दिता मारी मागदलेनाक. आनी खूब जाणां ह्या बायलेची वा ह्या शिसाची खबर जाणो ओ जायत नोको जायत. पूण जाणय बाबणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता आमकां कळोन येता ही बायल इतली भाग्यवंत आसली. इतली भाग्यवंत जेजूक आतां कळोन येयल्या उपरांत, कित्याक तेजे पयलीं ती जेजूक ओळखून घेवचे आदीं जेजून तिचे कडसून साथ दिवचार काडलेले. म्हणजे ती एक पातकी बायल आसली. पूण ज्या दिसा तिका जेजूची ओळख मेळ्ळी, ज्या दिसा तिचो संबंद जेजूशी घट जालो, ज्या दिसा ती आतां जे जेजू शिकयताला ती सजमून घेतली आनी त्या उतरा प्रमाणे आतां चलोंक लागली, ती आतां जेजूची शीस जाली. आनी भाव आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता की सातोलेच्या पयल्या दिसा, म्हणजे ज्या दिसा जेजू मेल्लो जावन आसलो निमाणो सुंकरार, मागीर ताचे उपरांत सोनवार आनी सोनवाराच्या राती म्हणजे आयतारा दीस, सकाळीं आयतारा दीस जेन्ना ती समाधी गेली, जुदेयाच्या रिती प्रमाणे एका मेलेल्या एक कुडीक, म्हणजे ताका कितें लावपाक, म्हणजे एनॉयंटींग करपाक, ताका म्हणटा अभिशेक करपाक, तेन्ना ती पळयता की तो फातर काडून व्हेला. तो फातर थिंचून ना, जेजूची कूड ना, आनी ती धांवन येता
पेद्रूक सांगता, दुसऱ्या शिसांक सांगता, म्हणटा कोणें जेजूचे मोडे, जेजूची कूड व्हरून व्हेल्या. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना शीस येतात आनी पळयतात, तांकां कांय दिसना, ते घरा येतात, पूण मोरी थंयसर रावता. आनी भाव भयणीनो, पोयणो जाल्लो जेजू तिका मेळटा. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा जेन्ना जेजू तिका मेळटा? जेजू तिका म्हणटा, मोरी, तिचें नांव वरवीं तिका पुकारता. म्हणजे तिका आपल्या नांवान मोरी म्हणून आपयता. कित्याक जेजून तिका आपोवचे पयलीं जेजूचें रूप ज्या भाशेन तो संवसारान आसलो तेन्ना मरचे आदीं, तें रूप बदललेलें. कित्याक आतां तो पुनर्जीवन जाल्लो. म्हणटच ताका खरेपणी तो जेजू म्हणून सोत मानूंक मोरयेक भावार्थ आसूंक जाल्लो, मारी मागदलेनाक भावार्थ आसूंक जाल्लो. पूण कितें घडलें भाव भयणीनो, आजून पासून पवित्र आत्मो येवंक नासलो म्हणून मोरी आतां जेजूक ओळखूंक ताका ओळखूंक कळना. तिका ती आतां नको ती जेजू म्हणून, तो माली म्हणून सजमता. पूण जेन्ना जेजू ताचें तोंड उक्तें करता आनी मोरयेक आपयता, म्हणटा मोरये, तेन्ना मारी मागदलेनाक कळोन येता की तो जेजू म्हणून, तो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू म्हणून. आनी ती ताका नमस्कार करता. भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तो आपल्या शिसांक मेळोंक ना. कितले ताजे शीस आसले, ताजी आवय आसली, ताजे भाव आसले, पूण पयली बायल, पयलो मनीस, पयली वस्त जी जेजू पळयता, जेजू मेळटा, ती जावन आसा मारी मागदलेन. कित्याक भाव भयणीनो, ही एकदम एक बायल खरेंच भावार्थाची आसली. ती एकसुरी सकाळी फांत्यार जेन्ना कोण ती समाधी कडेन येवंक शकनासलो, कित्याक भिरांतीक लागून, ती एकटी येता. कित्याक ती खरें जेजूचो मोग करता. ती जेजू थंयसर ताजे कुडीक ताका थंयसर अभिशेक करपाक ती येयल्ली सकाळी. इतली घोट बायल, इतली भावार्थाची बायल. आनी जेजू तिका व्हडलो मान दिता. सगळ्या मनशांवन पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तो पयलो पाट मारी मागदलेनाक मेळटा आनी ताका सांगता. मोरी म्हणटा, म्हाका हात घाली नाका, म्हाका म्हजे पांय घोट धरी नाका, कित्याक आजून पासून हांव बापाशी वसोंक ना. पूण तूं भावा कडेन वच आनी तांकां सांग की हांव खरेपणी पुनर्जीवन जालां, तांकां मेळटलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जावन आतां ही बरी खबर की तो आतां जीव आहा म्हणून मोरी मागदलेनाक सांगता. आनी मारी मागदलेन तेजे उपरांत आयचे शिवर्तान आमकां सांगता, आयचें जें शिवर्तान आमी वाचलां ताचे फुडें आमकां कळोन येता की मारी मागदलेन बेता शिसां कडेन म्हणटा, जेजू खरेपणी पुनर्जीवन जाला, हांवें ताका पळयला, हांवें ताजे कडेन उलयलां. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज 2000 वर्सांच्यान जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमी खरें म्हणटा आमी भावार्थाची मनशां, आमी जाणो की जेजू पुनर्जीवन जाला, आमी पास्कांची परब केल्या थोडे म्हयन्या पयलीं. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी कशे भाशेन जियेता? ही बरी खबर की जेजू जिवो आहा, जेजू पुनर्जीवन जाला, ही खबर आमी दुसऱ्यांक दिता काय? आयज मारी मागदलेना भाशेन आमी आतां जेजूच्या उतरान रिगून रावया, त्या उतरा प्रमाणे चलोंक आमी सुरवात करुया आनी दुसऱ्यांक आतां बरी खबर दिवपाक मारी मागदलेना भाशेन की तो खरेपणी पुनर्जीवन जाला, तो जिवो देव म्हणून ही बरी खबर आमी सगल्यांक दिवया. तांकां तारण मेळचे खातीर आमच्यान फकत दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता जेन्ना आमकां खात्री आसा, आमी सोत मानता, आमी खरेपणी मानून घेता की जेजू जिवो आहा म्हणून. आनी तेन्नाच की आमच्यान दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता. तर हीच बरी खबर आमी दिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.